नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. सतरकाराच्या आत्महत्ये खातीर पुजा आड माड्डोळा FIR. आप म्हणटा स्कॅमाक जॉब विकपी सरकार जबाबदार. गोविंद म्हणटा घेतले आनी दितल्यांचेरूय एक्शन जाय. बेकायदेशीर घरांक आतां लायट उदकाचें कनेक्शन ना. उक्त्यार कोयर उडोवपी लोकांक फायन वाडटा. दुर्लक्ष करपी पंचायत पालिकाकूय धरतले जबाबदार. म्हापशा कुचेले सरकारी जमनीर आशिल्ल्या 104 मायज फामिलींक घरां बेगोबेग खाली करूंक नोटीस. घरां बेकायदेशीर बुलडोजर एक्शन. आदी मोडिल्ली 4. बिरसा मुंडाचे जयंतीक 15 नोव्हेंबराक उटा मागता भौशीक सुटी. संघटनेन 20 वर्सां 10 नोव्हेंबराक फार्मागुडयेर मेळावो. मंत्री म्हणटा अंदुसावन आदिवासी भौमान पुरस्कार. रेल्वे ट्रॅका कुशीच्या घरांक नोटीस दिवच्या आदींच वेळसावन डबल ट्रॅकिंगाचें काम सुरू म्हणून बोवाळ. थळावे म्हणटा आदी डिमार्केशन करात. एक्टिव्हिस्टांचोय तेंको. भौशीक हिताच्या नांवान सरकार आपल्याक जाय ती खासगी जमीन पुराय ताब्यात घेवंक शकना. संविधानाच्या कलम 39 बीत अनिर्बंध अधिकार ना. सुप्रीम कोर्टाचो निवाडो. आणि पणजे स्मार्ट सिटीक फुटलो सरकारी झरो. अधिकारी सुसेगाद. शांतीने 6 म्हयने जाले लायन फुटून व्हांवता. कागाळ करूनय पायपलायन तश्शी. खासा रिपोर्ट. खबरो विस्तारान. साथीदार श्रीधर सतरकाराक आत्महत्येक प्रवृत्त केलो म्हणून जॉब स्कॅमाची सूत्रधार पुजा आड माड्डोळा पुलिशेंत FIR. ते वेटेन सावड्डेच्या एकल्याक 10 लाखांची जॉबाची तोपी घाली म्हणून दिपश्रीचो साथीदार सागर नायकाक दुसरे फावट अटक. मंत्री गोविंद म्हणटा घेतल्याकूच न्ही दितल्यांचेरूय एक्शन जाय. आप म्हणटा जॉब विकपी सरकार जबाबदार. मजगती शिवा मोरे आनी सरिता केरकारा आड ओल्ड गोवा केस. तांणी अटकपूर्व जमिनाक अर्ज केला. रेल्वे आणि सरकारी जॉबाच्या नावान लुटपी पुजा उर्फ प्रिया यादवाक दिवचल पुलिशेन कोल्हापूरच्यान अटक केली. उपरांत तिका दिवचल JMFCन 7 दिसांचो रिमांड दिलो. माशेलात जॉबाची तोपी घाल्ली फरारी दिपश्री सावंत गावसाक फोंडे पुलिशेन धरली. उपरांत तिचो साथीदार सागर नायकाक सावड्डेच्या एकल्याक 10 लाखांक जॉबाची तोपी घातिल्ले खातीर फोंडे पुलिशेन परतून अटक केल्या. ह्या प्रकरणात दिपश्रीचो हात आसा अशें नायकान चवकशे वेळार सांगलें. कांय दिसा फाटीं सागराक जॉब स्कॅमांतल्या आनी एका प्रकरणात अटक जाल्ली. उपरांत जामीन मेळिल्ल्यान ताची सुटकाय जाल्ली. दुसरे केशीत 40 लाखांक एका फोंडेकाराक फटोवपी गुन्यांवकारी प्रकाश राणेक पणजी JMFCन 3 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. जाल्यार जॉब स्कॅमांतली क्वीन पिन पुजा नायकाचो साथीदार श्रीधर सतरकाराक आत्महत्या करपाक प्रवृत्त केल्ले खातीर पुजा आड माड्डोळ पुलिशेंत FIR नोंद जाल्या. पुजा नायक ही सध्या बिचोली पुलिसांच्या हातीक लागलेली आनी ती थंय आसा. सुत्रांतल्यान की हे जे सगळें चलतालें 12 वर्सां पयलींच्यान हे जॉबाचे स्कॅम चलताले म्हणून वेगवेगळे डिपार्टमेंटाचे HOD जवळ जवळ 60 डिपार्टमेंटाचे HOD ह्या हितूर सहभागी आसा म्हणून. पण ही आमकां पक्की अजून म्हायती मेळोंक ना. सुत्रांनी म्हायती मेळ्ळ्या अशे 7 लॅपटॉपूय हे पुजा नायक हे वापरताले म्हणून. जेणे करून ह्यो एक केसी आतां भायर सरत आसा. जॉब स्कॅमात जांची नांवां मुखार आयल्यात ते चडशे प्रियोळ वाठारांतले. प्रियोळचो आमदार गोविंद गावडेक विचारल्यार तो म्हणटा गुन्यांवकारांक ख्यास्त जावकूच जाय. जे कोण कल्प्रीट जे आसात तांकां सजा जावपाकूच जाय आनी कोण देणारो न्ही घेणाऱ्याक सुद्दां सजा जावपाक जाय इतलें हांव म्हणटा. आम आदमी पक्षान सरकारा कडेन बोट दाखयत जॉब विकपी सरकाराक लागूनच ही परिस्थिती जाल्या. मेरिटाचेर नोकऱ्यो दिल्ल्यो जाल्यार ही परिस्थिती येवची नाशिल्ली. आपाचो गोंयचो मुखेली अमित पालेकार म्हणटा.
आज एक व्हडलो विशय गाजता जो आम्ही 8 महिन्या पयलीं सांगिल्लो की गोंयांत जॉब विकले वता. गोंयचे जे सरकारी नोकऱ्यो आसा ताका एक प्रायस टॅग लागिल्लो आसा. म्हाका दिसता 8 ते 6 म्हयने जाले आमी ह्या विशयाचेर उलयताले, पूण खंय तरी सरकार ओगीच आशिल्लो. जर नोकऱ्यांचेर प्रायस टॅग नाशिल्लो जाल्यार गोंयचो जो यूथ आसा, गोंयचो जो एज्युकेटेड यूथ आसा तांकां जॉबां मेळपाची मेरिटाचेर हें सगळें ना. म्हणूनच जे आज गोंयांत घडटा आनी जे घडत आसा आनी घडत आयला ताका जबाबदार सर्वस्वी सरकार आसा. आनी एबॅटमेंट टू सुसायड जी केस रजिस्टर जाल्या ती मुखेलमंत्री, ती प्रत्येक जो मिनिस्टर इन्वॉल्ड आसा तांचेर आसपाक जाय. दुसरे वटेन राज्यात चलपी जॉब स्कॅमाच्या फाटभुंयेर गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिलां. कलेक्टर ऑफिसात क्लार्काच्या पोस्टा खातीर घेतिल्ल्या टेस्टीच्या रिझल्टात इन्क्वायरी करपाची मागणी फुडाऱ्यांनी केल्या. हे जे लिस्ट आहा ते लिस्ट खरें म्हणजे इनवॅलिड जालें आतां. एक दुसरें कशें आहा की जाणी मॅनिप्युलेशन केलें, जाणी हे मार्कांत फेरफार केले, त्या मार्कांत फेरफार केले जे खरें म्हणजे क्रिमिनल इन्क्वायरी जावपाक जाय. क्रिमिनल इन्क्वायरी करपाक जाय सरकारान. सरकार करचो ना, सरकार करता म्हणटा, पूण सरकार हें केन्नाच करना. इवन आतां आमी त्या जॉब स्कॅमाची तूं पळयता की तांकां इजी बेल मेळटा, 10,000 बेल मेळटा. ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन एक केस रजिस्टर जाल्ली आसा आनी ही केस रजिस्टर जाल्ली आसा ती शिवा मोरे आनी सरिता केरकर हेजे अगेन्स्ट. दोगांनी खंय एक्सायज डिपार्टमेंटान जॉब दिता म्हणून पयशे घेतलेले, पूण ते पयशे परत केलेच ना. खंय एक्यूज आशिल्लो तेंच्यांनी रोखडीच एंटिसिपेटरी बेलीक एप्लाय केल्ले आनी तेजी हियरींग आयज आशिल्ली. जी फुडली हियरींग आसा ती 8 तारखेक जातली आनी तेन्ना कळटलें की जो शिवा मोरे आसा आनी जी सरिता केरकर आसा तांकां बेल गावतली काय ना. बेकायदेशीर घरांक आतां लायट उदकाचें कनेक्शन ना. मुख्यमंत्री दिवचले वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या बसके वेळार उलयला. आतां उक्त्यार कोयर उडोवपी लोकांक फायन मारपाक सरकार पंचायत राज आनी म्युनिसिपल कायद्यांत दुरुस्तीचो विचार करता. वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर दुर्लक्ष करपी पंचायती पालिकाकूय जबाबदार धरतले. हायकोर्टात ऑर्डर दिल्या की ह्यान फुडें आनी कोणाक अशा पद्दतीचे जे आहा पळय न्ही ही कनेक्शनां दिवची न्ही. आमी न्ही हायकोर्टानूच ऑर्डर दिली, एक बरें जालें. कित्याक इल्लिगल घरांक आनी कनेक्शनां मेळची ना. तिजे म्हणजे बाकीची सगळीं दिमचा घेवन ना मेळची ना, बंद हायकोर्टान बंद केलें. हायकोर्टान ऑलरेडी सर्क्युलर काडली गव्हर्मेंटान. इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर कनेक्शन हे हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे दिवपाचें बॅन जालां. गार्बेज कलेक्शन आनी नितळसाण दवरूंक अपेशी थारले जाल्यार खंय पंचायत आनी पालिकांक फायन मारतले. तशेंच उक्त्यार कोयर उडोवपी लोकांक फायन घालपा खातीर गोंय पंचायती राज एक्ट आनी म्युनिसिपॅलिटी एक्टांत दुरुस्ती करपा विशीं सरकाराचो विचार चल्ला. स्वच्छ गोंय, सुंदर गोंय फक्त उलयलें म्हणून जावचें ना. प्रॅक्टिकली लोकप्रतिनिधींनी आनी त्याच बरोबर गव्हर्मेंट स्टाफ जे ग्रामपंचायत लेवलाचेर काम करता ह्या सगळ्यांनी काम करपाची गरज आसा. ऑलरेडी ते सगळ्या हेजेर वर्किंग सुरवात केला, इन्क्लुडींग ज्यो गाडयो हाडून उडयता, परत ब्लॅक स्पॉट, परत जे कोण गार्बेज कलेक्शन दिना म्हणजे वेळ पडलो जाल्यार पंचायत एक्ट आनी DMA एक्ट हितून अमेंडमेंट करपाची जी तयारी आहा पळय ती सरकारा कडल्यान दवरल्या. ते आमकां जर नितळ आनी सुंदर उरतलें आसता जाल्यार हें सगळें करपाक जाय. लोकांनी एडिशनली थोडे एक 10-20 रुपया गार्बेजी खातीर चड दिवचे पडले जाल्यार म्हाका दिसता खंयसूर फाटीं फुडें येवपाक जायना, ताका दिवपाक जाय. खरें सरकारान गार्बेजी खातीर आनी हेच्या खातीर पयशे खंयच कमी दवरूंक ना, पण एक्चुअली पयशे मोडपाक जाय. तश्यो पंचायती आनी म्युनिसिपालिटी ते पयशे स्पेंडूच करिना, म्हणून थोडीशी परिस्थिती आहा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. म्हापशा कुचेले सरकारी जमनीर अतिक्रमण केल्ल्या 140 मायज फामिलींक घरां बेगोबेग खाली करपाची उपजिल्लोधिकाऱ्याची नोटीस. सद्याक 104 जाणांक नोटीशी. घरां बेकायदेशीर खंयच्याय खिणाक बुलडोजर एक्शन. हे आदी 2023 म्हापसा कोमुनिदादेच्या कागाळी उपरांत 4 घरां मोडिल्लीं. इतल्या मजगतीं तेन्नाचो उत्तर झोन कोमुनिदाद प्रशासक दीपक वांयगणकाराक विजिलन्स डिपार्टमेंटान सस्पेंड केलो. खडपावाडा कुचेले हांगासरची गव्हर्मेंट जमनीर जी इलिगल जी घरां कन्स्ट्रक्शन्स केल्ली ती कितकीशींच आहात. त्या घरांक आयज म्हापशेचे डेप्युटी कलेक्टर कबीर शिरगांवकर हाणें एक नोटीस सर्व केल्ली आसा, डिमोलिशन नोटीस. आनी त्या नोटीसीचेर हें केल्लें आसा की इतल्या बीन घरां आहा जी खाली करात आनी ही घरां केन्नाय डिमोलीश जावं शकता अशें त्या हेजेर आसा, नोटीसीचेर आसा. आनी ह्या हेजेर आमकां आनी कितें इन्फॉर्मेशन मेळटा आमी समजाक तुमच्या कडेन पावयतले. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार. बिरसा मुंडाचे जयंतीक सरकारान 15 नोव्हेंबराक भौशीक सुटी जाहीर करची, उटाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीप मागता.
संघटनेक 20 वर्सां पुराय जाता ते निमतान 10 नोव्हेंबराक फार्मागुडेर जाहीर मेळावो अनुसावन आदिवासी भोवमान पुरस्कारूय दितले म्हणून मंत्री गोविंदाची घोशणा. मेळाव्यात खंय राजकीय आरक्षणाविशीं चर्चा जावं येता. 15 नोव्हेंबर हो सुद्दां जो जन्मदीस आमचो एक महान देशाचे लिडर ते केवळ ट्रायबल जर जाले तर ब्रिटिशां विरुद्ध झुंज करपी पयले आनी वयाच्या 22व्या वर्सा जेंचे बलिदान जाल्लें आसा अशे बिरसा मुंडा ह्या बिरसा मुंडाची सुद्दां गोवा सरकारान एक सुटी जाहीर करची. त्या दिसाक जशी झारखंड आसा ओरिसा आसा ट्रायबल डॉमिनेटेड आसा ह्या लोकां भितर सुटी जाहीर करतात. बिरसा मुंडा हे महान क्रांतिकारी एक लिडर जावन गेले म्हणून गोवा सुद्दां जावची अशी वोटाची मागणी आसा. म्हाका खात्री आसा माननीय गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजेर जरूर विचार करतले. वनूच्यान आमी एक आदिवासी बहुमान म्हणून पुरस्कार आमी जाहीर करतले. तेजें नांव आनी तो कोण जो आसतलो तो त्या दिसाच ठरतलो. पूण पयले वयले ह्या आदिवासी समाजाक तो आदिवासी समाजांतल्यान नासतलो तेवूय हांव तुमकां जाहीर करतां. तो आदिवासी समाजाचो मित्र आसतलो हितचिंतक आसतलो जाणीन ह्या आदिवासी समाजाक आधार दिल्लो आसात सपोर्ट केल्लो आसात मार्गदर्शन केल्लें आसात अशा एका योग्य मनशाचो बहुमान आमी त्या दिसा करतले. आनी हो पयलो बहुमान आज आदिवासी बहुमान म्हणून आमी ताका नांव दिल्लें आसात. जाल्यार ह्या मेळाव्यात आरक्षणाविशीं लेगीत चर्चा जावं येता अशी शक्यताय मंत्री गोविंद गावडेन उक्तायल्या. डेफिनेटली ह्या संदर्भात म्हाका दिसता आमी प्रत्येक पावला आमी पणजी ते दिल्ली पर्यंत मजल मारिल्ली आसा आनी शेगीत वरमी केल्ली आसात. जर काही गोष्टी जायना तो नंतरचो प्रश्न आसा ताका आत्ताच उत्तर दिवन कांय फायदो जावपा ना. डेफिनेटली 10 तारखेक सुद्दां हेज्यो काही गोष्टी थोडीशी चर्चा जातली अशें म्हाका दिसता. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. गोंयचे शिमेत बेकायदेशीर नुस्तें मारपी मालपेच्या बोटींचेर एकसारकी एक्शन. पुलिसांची बोट नासल्यार भाड्याची बोट घेवन कारवाय. थळाव्या नुस्तेकारांचोय कारवाईक तेंको मेळटा म्हणून नुस्तेमार मंत्री सांगता. नुस्तेमारी खातें आनी मंत्र्याच्या मालपेच्या नुस्तेकारा कडेन खंय फिक्सिंग काँग्रेसीचो आरोप. कितें खरेंच जितलो माल जप्त केला तितलो ते लायतात बिकॉज एज पर द लॉ जो कॅच आसा ताचो 5 टायम्स इज द फायन. त्या शिवाय तो इलिगली ट्रेसपास जाला गोंयच्या टेरिटरी भितर उदका भितर इन गोवा ज्युरिडिक्शन. ताजें कितें त्या मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आपूण 10 लाख रुपया लायतलो म्हणून. ते खंय आहा सांगचें मरे मुख्यमंत्र्यान की ताका 10 लाख रुपया लाय म्हणून दोनी बोटी. तर जाता कितें ते 25 लाखाचे 30 लाखाचे नुस्तें धरता तातूंतले 2-3 लाख दाखयता 1 लाख रुपया फायन भरता आनी 25 लाखाचे नुस्तें घेता आनी व्हरता. हे सगळें हे फूल रॅकेट. दिस इज अ फिक्सिंग ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट इन्क्लुडिंग द मंत्री. म्हाका दिसता हें खंय तरी उघड जावपाक जाय. नुस्तेमार मंत्री निळकंठ हळर्णकार म्हणटा गोंयच्या हद्दीत बेकायदेशीर नुस्तें मारपी मालपेच्या बोटींचेर खर कारवाई जाता. अमित पाटकरा जो काल तेका ते बोट पळोवपाक तो जेट्टीर वयता आसतना थंय सेक्युरिटी ताका आडायलें आनी डिपार्टमेंट जे ते उलयता ते आमी एक्शन घेवपाक ऑलरेडी स्टार्ट केल्लें. आनी जेन्ना पयलीं 2 कारवारच्यो 2 बोटी मालपेच्यो कर्नाटकाक धरलेल्यो तेन्ना हांवूय गेलो इन्स्पेक्शन. तशें कोण बोटी येयल्यो जाल्यारूय भाड्याच्यो घेवन सुद्दां वचपाची गरज आहा. आनी तेज्या बरोबरूच एक ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे आहा हेंच्यांनी आपलें विलिंगनस दाखयल्लें की आमी तुमकां सपोर्ट करता आनी आमच्यो बोटी जाय जाल्यार वापरूं येता म्हणून. एक्शन न्ही एक्शन कायद्या प्रमाणे आहा. तेजे नुस्तें जें गावला तेजेर कारवाई ऑप्शन जातलें. ते ऑप्शन जाल्या उपरांत 5 पटीन तेजी फायन बसतली आनी मागीर कायदेशीर कितें कागदपत्र करून तांकां सोडटले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न झिंक फॉलिक ऍसिड विटामिन ए बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो पुराय पोषणा खातीर
पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, घराघरांनी पंचामृता. जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स, शृंगाराची परिभाषा. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. गिरीस राज्यांच्या वळेरेंत गोंय दुसऱ्या नंबरार. गोंयचो पर कॅपिटा इन्कम फाटल्या 5 दशकांत राष्ट्रीय सरासरीचे तिप्पट वाडला. 1970त राष्ट्रीय तुळेंत 144% आशिल्लो गोंयचो पर कॅपिटा इन्कम 290% पावलो. प्रधानमंत्र्याच्या अर्थीक सल्लागार समितीन हो रिपोर्ट दिला. सिक्कीम पयल्या नंबरार 319%, दिल्ली तिसऱ्या नंबरार. मजगती GDP देंवलो. प्रधानमंत्री आर्थिक सल्लागार समितीन पर कॅपिटा इन्कमाचो डाटा जाहीर केलो. गिरेस्त राज्याच्या वळेरेंत गोंय दुसऱ्या नंबरार. मेळटा ते म्हायती प्रमाण गोंयचो पर कॅपिटा इन्कम तिप्पट वाडलो. 1970-71त गोंयचो पर कॅपिटा इन्कम 144% आशिल्लो. 2023-24त 290% जाला. राज्यांच्या वळेरेंत सिक्कीम सगळ्यांत वयर. 1990-91त सिक्कीमाचो पर कॅपिटा इन्कम 93% आशिल्लो. आज 23-24त 319% जाला. ही दोनूय राज्यां भारताच्या वळेरेंतली सगळ्यांत गिरेस्त राज्यां. मजगती गोंयचो GDP रेट देंवला. 0.5% वयल्यान 0.3%चेर पावलो. गोंय 23 नंबराचेर आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. रेल्वे ट्रॅका कुशीच्या घराब्यांक नोटीस दिवचे पयलीं वेळसाव डबल ट्रॅकिंगाचें काम सुरू केलां म्हणून बोवाळ. लोकांची घरां खंय वतात. थळावे म्हणटा रेल्वेन आपल्या जमनीचें डिमार्केशन करचें. एक्टिविस्टांचोय थळाव्यांक तेंको. सरकार लोकांचो विचार करिना. कोळसो व्हरूंक खंय डबल ट्रॅकिंग. एक्विजिशन प्रोसेस कंप्लीट केलें जाल्यार आपय तांकां लोकां आपय बसोय. देर इज मामलेदार, देर इज डेप्युटी कलेक्टर, देर इज कलेक्टर. तांकां आपय सांगा तुमचो जागो रेल्वेन एक्वायर केलो म्हूण. तांकां कोण दिया. तांकां अशें करून रात्यान तांकां रात्या फूल आख्खी राती न्हीद ना हिंगा. द सेकंड थिंग इज रेल्वे येता कोणाक कितें येता कोळसो व्हरपाक. दिसान रात हिंगा खोडशांचे धोबे वयता. उगोत त्या एका पाड्याचो सगळे तुम रेल्वे ट्रॅकाचे वचून इतलोय खोडसो. राती तांकां न्हीद पडना हिंगा. कित्याक हिंगा सगळे हिंगा शंटींग लायक प्रोसेस लायक शंटींग जावपा मुखार जातलें. कित्याक 2-4 ट्रॅक येवपा आहा हिंगा. पळया सिन्स 2016 आमचे हिंगाचे गांवचे लोक ह्या रेल्वे प्रोजेक्टाक लागून जो स्पेशल प्रोजेक्ट सो कॉल्ड स्पेशल प्रोजेक्ट ताका ओपोज करपाक लँड ओनरांनी रायट फ्रॉम 2016 ऑब्जेक्शन दीत हा फ्रॉम टू डेप्युटी कलेक्टर. आतां एज पर देम RBNL ते म्हणटा हूंय एवॉर्ड पास जालो आनी पयशे डिपॉझीट जाले. आतां मुद्दो असा की प्रॉपर्टी जरी तुजी डिमार्केशन आसपा जाय, डिमार्केशन स्टोन आसपा जाय. दोन्ही पार्टी आपूण सर्वे डिपार्टमेंटान सर्वे काढून बाबा ही कितली एरिया वयता, 1 मीटर वयता, 1.5 मीटर, खंय आसा बाउंड्री, खंय आसा मार्किंग, ती मार्किंग जावपा जाय. आनी सरकाराक आनी कलेक्टराक विनंती करता प्लीज फॉलो द प्रोसिजर. टेल देम टू फॉलो द प्रोसिजर. हा ती आता कर्नाटका गव्हर्नमेंट ओपोज करता. दे आर नॉट अलाउइंग डबल ट्रॅकिंग देर. सो हे डबल ट्रॅक आता कोणाक कित्याक जाय आता डबल ट्रॅकिंग. सुप्रीम कोर्ट म्हणटा की ही ट्रॅक अंडर युटिलायज्ड हा. तुम्ही माल व्हरता मरे, माल व्हरा मरे, अंडर युटिलायज्ड हा मरे ट्रॅक हो. गोमंतक भंडारी समाजाची समिती बिनविरोध वेचून आयल्या. आज समितीची बसकाय जाली. समिती कायद्याप्रमाणूच जाल्या. वेंचणुकेचेर कोणें स्टे हाडूंक शकना म्हणून समितीचो अध्यक्ष देवानंद नायक उलयता. विरोधी गटाचो वकील म्हणटा अध्यक्षाचो सोयरो रिटर्निंग ऑफिसर. समिती बेकायदेशीर. आमी आयज काल राती ऑलरेडी चार्ज घेतलो पयलींचे कमिटी कडल्यान. तेंच्यांनी आमकां चार्जूय दिलो आनी आयज आमची सकाळीं 10 सुमार एक्झिक्युटीव कमिटीची मिटिंगूय जाली. तितून आमी खुबश्यो गोश्टी घेतल्या. त्यो गोश्टी म्हणजे
आयज रेजोल्युशन घेतलां हें करपाक. तशेंच हें एक रेजोल्युशन घेतलें आयज डिस्ट्रिक्ट रजिस्टराक पळय आमकां पळय काल पळय आमकां सर्टिफिकेट दिल्या. जी सर्टिफिकेट आतां म्हाज्या हातीन आहा तें ऑलरेडी थंय इनवर्ट दिल्या डिस्ट्रिक्ट रजिस्टराक. हे पळय ही ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट रजिस्टराक आयज आमी इनवर्ट दिल्या. कमिटी आमकां एंटायर कमिटी 17 लोकांची जी अनअपोज डिक्लेअर केल्या ती आमी आयज आतां डिस्ट्रिक्ट रजिस्टराक सबमीट केल्ली आसा. केन्ना तुमी आयकलां आख्खे इंडियेक खंय तरी एकदां इलेक्शन डिक्लेअर जालें ते इलेक्शन स्टॉप केलां कोणी? ते कायद्यानूच ना, तरतूदूच ना. इलेक्शन कमिटी जेन्ना प्रिवियस इलेक्शन एक्झिक्युटीव कमिटी भंडारी इलेक्शन कमिटी कडेन सगळें हँड ओवर करता मागीर आनी क्वेश्चन रेजूच जायना तो इलेक्शन कमिटी इलेक्शन स्टॉप जालो. इलेक्शन प्रोसेस ऑलरेडी जालो. नॉमिनेशनाची स्क्रुटनी जाली काल. स्क्रुटनी जावन आमकां हे काल सांजचे 4:30 तेणी दारार मारले थंयसर थंय भंडारी समाजाच्या आनी प्लस तेणी आमकां काल सांजच्यो एलोंग विथ मिडियाच्या फुडल्यान इलेक्ट्रॉनिक मिडिया फुडल्यान आमकां सर्टिफिकेट इश्यू केली. हो सगळो गाडवाचो खेळ जाला. हो म्हणजे गाडवा फुडें गीता वाचली हे असले कारभार चल्ला. आतां तो थंय आसलो फुड्यान आनी तो जेन्ना हियरींग चलता तेन्ना ते आसलो तो देवानंद आनी तो पळ काडटा. कित्याक काय म्हणून आपल्याच्या गळ्यान आपुणून हार घालपाक आनी हो हार घातला आनी सगळे मिरवणूक काडटा. म्हणजे हे कितें तें तेकाच हे पळय कारभार कसलो तो पळय कसो आसा. तेका जेन्ना तूं आपल्या घरच्यांक जर थंय बसयता रिटर्निंग ऑफिसर जाल्यार तुजें तें तो रिटर्निंग ऑफिसर सगळें पयलींच ठरोवन आयिल्लो. स्मार्ट सिटी पणजेक सरकारी झरो फुटला. सांतिनेज वाठारांत स्मार्ट सिटीची कामां तडीक लागिल्ल्यान जमा. मात कामां जाल्यांत थंय कोण नजर घाली ना. सांतिनेज उदकाची पायपलायन फुटून 6 म्हयने मायज जाले. तेच वाटेन अधिकारी नित्याक यो वच करतात. इशू विधानसभेतूय आयिल्लो. कागाळ करूनय एक्शन ना. आमी एका सायडीन म्हणटा सेव वॉटर फ्युचरा खातीर आमकां उदक हे म्हत्वाचें म्हणून आनी हेज्या फुडें अशें उदीक ना जाल्यार आमकां उदक पयशे दिवन घेवचे पडटले म्हणून अशें आमी म्हणटात. जाल्यार आमी सद्या सांतिनेज जंक्शनार हांव ज्या जाग्यार उबो आहा थंयसर हांगा सेव वॉटर न्ही कशी उदकाची वाट लागता तें तुमी पळयात. कित्याक सकाळी जेन्ना आमी नळ येता सुमार 6:30 7 सुमार सकाळी नळ हांगा येता तेन्ना हांगा उदकाचो जो पायपलायन खंय तरी तेंची भितर फुटल्या. आमी पणजे स्मार्ट सिटीचें काम पळयल्या की एका सायडीन बरें जालां आनी एका सायडीन वायट म्हटल्यार हांगा जे जंक्शन आहा खंयसर तरी पायपलायन तेंची मेन पायपलायन खंय तरी फुटल्या आनी त्या पायपलायना खातीर खंयसर तरी उदीक हांगा सकाळी नळ स्टार्ट जालो की आपलो झरो स्टार्ट जाता. तुमी पळोवंक शकता एका सायडीन विज्युअल्सान कशें उदकाचे जे फवारे आनी कशी ती उदीक कशें वेस्ट जाता ते. तर आमी तुमकां दाखयता की हांगा जो होणको आहा हितून आतां खंय तरी आतां उदीक ना बंद आहा म्हणून सद्याक पण सकाळी 6:30 ते 7 सकाळी नळ येता तेन्नाच्यान हांगा उदीक जे व्हांवता आनी सांजेच्या टायमार हे उदीक वेस्ट जाता ते उदीक आमकां पळोवंक जाता. मेन म्हटल्यार हांगा स्मार्ट सिटीचें तें कन्स्ट्रक्शनाचें काम जालां तें रोडाचें काम जालां तें तुमी पळयतात. आतां वयर कॉन्क्रीट जालां सगळें जालां मात भितर जी पायपलायन आहा ही खंय तरी फुटलेली आहा आनी ते उदीक पायपलायन फुटलेल्या कारणान हे उदीक सगळें हे भायर सरता आनी हे फूल वेस्टेज वयता. हांगा जे लोकल्स आहा लोकल्सांनी सांगले की खूब जाणां कडेन तेंच्यांनी कंप्लेनी केले खूब केले ते म्हणटात ऑफिसर येता पळयता वयता पण कोणाक काय पडलेलें ना. सो लोकांची रिक्वेस्ट आहा तुमकां की कन्सर्न जे आमचे PWD आहा तेंच्यांनी हांगा नोंद घेवची. कित्याक हे वेस्टेज उदीक वेस्ट जाता ते पळोवन वचो. कित्याक कंटिन्यूअस हो फ्लो खंय तरी वेस्टेज वयता उदक बरें उदीक हे वेस्टेज जाता. हांगा स्मार्ट सिटीन नाल्यार जे PWD जे लागता तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन येवन हांगा जे कॉन्क्रीट मोडून नाल्यार कितें करूं शकता हे रिपेर जावपा खातीर हे करचें. साहिल मांद्रेकार वांगडा हांव ओमकार फळारी प्रुडंट मिडिया खातीर. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट ट्विटर फेसबूक पॉडकास्ट व्हॉट्सॲप टाटा प्ले ॲप जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.